तुमचे नाव कशें? माझे नाव देव वसुदेव माजोळेकर. आम्ही पहिली पळयताले ही चित्रशाळा म्हणजे चित्राची काहीतरी अशी फेमस आजोबाची चित्रशाळा आणि व्हडा प्रमाणात मामायला आजोबा. आता तरी हे चित्रशाळेत कितली वर्सां जावंक शकता अंदाज? माझे मी जाता जवळजवळ 35 वर्सां. त्याच्या पयलीं म्हाका दिसता जवळजवळ 80 वर्सां. 80 वर्सां माझी मातूल आजोबाची जर कारकीर्द धरली करता ती. तुम्ही त्यांच्याच कडल्यान शिकलात काय आणि त्यांच्याच कडल्यान? त्यांना कितले करताले गणपती? त्यांना त्याचे असले अशेच 60-70 60-70. आणि आता तुम्ही किती आता म्हणजे 50 असतात. तुम्ही भायल्यान बी हे हाडटा वर्कर काम करपाक? काम करपाक ना, आमचेच भुरगे कोण कोण तुमकां मदत करता? अनिकेत. कितलो टायम दिता ते काम करपाक मूर्तीचे? कोण? चेडे असतात ते आमच्या चेड्याचे तेंचे काम असतात. तेंचे कामां करून इस्कॉलां वयता शिकोवपाक. तो चेडो आपले काम करता, तेचो टायम मेळ्ळो काय तो म्हाका हेल्प करता. आणि तुमकां कितें सरकार कडल्यान कितें मेळटा अनुदान बी? अनुदान मेळटा. हय, अनुदान म्हणजे मूर्ती फाटल्यान 200 रुपया दितात. आणि माती तुम्ही खंयच्यान हाडटा? ही माती मांद्र्याच्यान हाडटा, पूण अंदू मातसो मातयेचो खूब प्रॉब्लेम जाला. ही माती आता फुडें फुडें मेळटली काय मेळची? काय दिसना. शांडू माती म्हणून आता सध्या बाजारान येयल्या, ती काय परवडटली मागीर तुमकां? सगळ्यांनी गव्हर्नमेंटान काहीतरी स्कीम करपाची, अनुदान बी तेचेर दिवपाची. आता व्हडा प्रमाणान न्हू बाजारानूय पळयता आमी आणि मुर्तेकारूय हाडटात. आता म्हाका दिसता गणेश भक्त डिमांड करता आसतले हलके मुर्त्यो जाय प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे. ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचो आणि तुमचेर काय परिणाम जाता मागीर तसो? कसो काय म्हणटात? ग्राहक तुमचे कडेन जड आहा मूर्ती आमकां? जे ग्राहक आहात न्हू त्यांनी एकट्याने अजून पर्यंत मागणी केली ना, अजून ना. फक्त चिकण माती.